सदा काळ आमच्या मोगान लासलोले सांडू नाकाय माये मोगाचे पाव माये यो माये घे आमकां तुज्याच कोपान रुताच्या पुस्तकावेले वाचप. नितीधराच्या दिसांनी देसान दुकोल पडलो आनी जुडाच्या बेतलेहेमाचो एलिमेलेक नांवाचो कोण एकलो मनीस आपले बायलेक आनी दोगां पुतांक घेवन मावोपांच्या देसान बिराड करूंक गेलो. थंय एलिमेलेक नोएमीच्या घरकार मेलो आनी ती आपल्या दोगां पुतांक घेवन उरली. हे मावपी चेडवान कडे लग्न जाले. एकल्याचे नांव ओर्पा आनी दुसऱ्याचे नांव रूथ. ती सुमार 10 वर्सां थंय रावली. मागीर नोएमीचे पूत मालोन आनी किल्योन दोगूय मेले आनी नोएमी आपले दोग पूत आनी घोव नासतना एकलीच उरली. त्या उपरांत तिणें आपल्या सुनांक घेवन मावपिताच्या देसांतली भायर सोरूंक चिंतलें, कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोटजेक भेट करून तांकां जेवण खाण दिता म्हूण तिणें आयकलें. पूण ओर्पा आपले सासूमायचो उमाग घेवन आपल्या घरच्याशी परतली. रुतान मात तिका सोडली ना. नोएमीन तिका म्हणलें, पळय तुजी जाव आपल्या घरच्याशी आनी आपल्या देवाशी परतली. तिचे भाशेन तुमी वच. पूण रुतान म्हणलें, तुका सोडूंक आनी तुजो सांगात पयस करूंक म्हाका बळ करूं नाका, कारण तूं वेताय थंय हांव वेतली, तूं रावताय थंय हांव रावतली. तुजी घरची म्हजी घरची जातली आनी तुजो देव जातलो म्हजो देव. हे भाशेन नोएमी आपले मावोपीत सुने रुता बाराबोर मोआबितांच्या देसांतली परती आयली. ती बेतशेमाक पावली तेन्ना जोवाचे पिकाचो काळ सुरू जाल्लो. देवाचें उतर हें. देवाचें बोड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव, जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. त्याच देवान रोचला स्वर्ग आनी पृथ्वी, दर्या आनी दर्यांत आसा तें सगळें. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर सदांच खऱ्या उतरांचो. दुमाळो भोगतल्या खातीर तो नीट करता. भुकेल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्यांच्यो सांकळी सर्वेस्पर तोडून उडयता. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा. भागोवल्यांचे नीत उबी करता. सर्वेस्पर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. बऱ्या मनशांची सर्वेस्पर अपुरबाय करता, पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सियोना जो पिडकेचे पिडके तूं देव, तुजो देव तोच सर्वेस्पर राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. Soy sorves mora,
तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर. मातेव परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सादुकींक जेजून ओगे केले म्हूण आयकून फारिजेव एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंदळाक घालून तांचे भितरल्या एकल्यान विचारलें, गुरुजी, समृद्धीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो? जेजून परतीपाट गेलो, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मनान तुज्या दुनिया देवाचो तुवें मोग करचो. हो सगळ्यावून व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण हाचेच सारको दुसरो आसा तो हो, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. ह्या दोन कायद्यांचेर सगळी समूट आनी प्रवाद्यांची शिकवण धरलेल्यो आसात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, हांव सर्वेस्पराची साकून जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा परमणे. मारयेक देवाचो निरोप मेळटोच तिचो भावार्थ आलो ना. तिणें 100 प्रश्न देवाक विचारूंक नात, पूण तिचो एकूच प्रश्न जालो, हें कशें घडटलें? जेन्ना बोडव्यान तिका कशें घडटलें तें देवाचे जाणवायचे आनी पोदवेची खोलाय उक्ती केली, तेन्ना तिणें मान बागोवन सगल्या खालतेपणान आनी ल्हानविकायेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची साकून जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा परमणे. पयल्या वाचपांत हेच घडणेची बासावणी आदी फुडेंच इजायस प्रवाद्यान बाकीत केल्ली आनी आख्ख्या संवसाराक पुरगोटली. ती बासावणी ह्या उतरा वरवीं शांती पावली. आज देवाचे पोदवेचेर आनी जाणवायचेर पातयेन जिवंक भोव थोडी, कित्याक लोक समजता देव एक मॅजिशियन, जादूगार. आतांच मागलें आतांच मेळूंक जाय, हांव मागतां तेंच म्हाका मेळूंक जाय, आनी तिसरे सुवातेर मागलोलें मेळ्ळ्यार म्हजो भावार्थ ताचेर ओदीक गोट ना तर हांव दुसऱ्यांची वेतलो. आयज देवाचेर भावार्थ सोडून मनशाचेर आनी ताचे पोदवेचेर ओदीक विस्वास, आनी त्याच पासत लोक जोळी मोळी आंगात आंगा धांवतात. मारे भाशेन देवाचेर पातयेवन आनी आपलें जिवीत थिरायेन जिवंक दोरमिसांत आपलें समारंभ करूंक विसरतात, पूण फकत मिलाग्रींचेर आनी विस्मितांचेर लक्ष घालतात. तर सायबीण माय भाशेन सगळें सोबीत आनी सुंदर जिवीत फावो जावंक वावरुया. म्हजो थाराव, दर दिसाक मागण्यांतल्यान आनी समारंभांतल्यान आमचें जिवीत मिसाच्या बलिदानांत उबारून जिवंक वावुरतली.